आईचे सॅलड जे आहा न्ही एकदम अप्रतिम आहा, तुमकां सगळ्यांक आवडटले। आता जितले सॅलड लवर्स आहा पळय ते एकदम खुश जातले। तर हे रेसिपी पळोवन घ्या। आणि हे सॅलडान विटामीन, हे व्हेजिटेबलान विटामीन कितें कितें आहा ते पळोवन घेयात। पळया मेथी दाण्याचे कितले विटामिन्स फायदे आहा पळयात। ब्लड लेवल कंट्रोल करता, शुगर लेवल कंट्रोल करता, आणि विटामिन्स पळया कितले कितले आहा। आणि बीटरूटाचे विटामिन्स वेगळोच मेळटलो तुमकां, आवाकाडोचे आनी भरपूर प्रोटीन्स हितून मेळटले स्कीन ग्लो करपाक, हे सगळे तुमकां हांगासर पळोवंक मेळटले। तर हे मेथी जाय तितले घ्या, मूठभर मेथी घेतला। आता हेका भिजयता हांव एक दीस। बरें थंड उदक घालप, मातशें मिक्स करून घेवया आनी हेका दवरया। आता दुसरे दिसा हे उदक तुम्ही पिल्यार बी जाता, सायडीन काडल्यार बी जाता। आता हे 6 दिसा उपरांत इतले व्हडले स्प्राउट जाला पळय, 6 दिसा उपरांत सदां काडप, उदक चेंज करप, मातशें उदक मारप, सकयल वलें मात उरपा जायना। आनी 6 दिसा उपरांत पळया 6 ते 7 दिसा उपरांत तुमकां हे भाशेन स्प्राउट मेळटले। आता हेजे भाजी बी करपाक शकयतलो हांव दुसरे खंयचे व्हिडिओन तरी। आता लिंबू घेवया एक, हेचो रस काडून घेता। काळी मिरी, इल्लो मीठ, इल्लो ऑलिव्ह ऑयल घालता। ऑलिव्ह ऑयल तुमचे कडेन ना जाल्यार घालना जाल्यार बी जाता। बरें मिक्स करप, फेटून घेवप सारकें। आनी आवाकाडो हे भाशेन हांव कट करून घेता। हे पळय जालें। आनी कट करून जाता सोमते ते ड्रेसिंगान घालप, नाजाल्यार ते काळे पडटले, ताका लागून सोमते ताका ते ड्रेसिंगान मिक्स करप। आनी तुमकां जर तिखसाण जाय जाल्यार मिरसांग घाला, नाजाल्यार घालनाका। म्हाका मातशें तिखसाण जाय, ताका लागून इल्ले मिरसांग घालता। आनी आतां ते स्प्राउट घालया हितून। आता बीटरूट हांव पळय ह्या भाशेन कट करून घेता। हे भाशेन घातल्यार तितलें बरें दिसपाना, तर एका सारकें चॉप करून घेवया। हे पळय हे मातशें वेवस्थीत दिसता। आता हातून तोरां घालया, आंबट गोड जेन्ना टेस्ट मारतलो न्ही तेन्ना मजा येता सॅलडाक। मिरसांग घालया, एक हिरवी मिरसांग घेतला हांवें। जाय जाल्यार घालप हां, ऑप्शनल। मातशें तिखसाण येयलें न्ही, गोड तिखसाण तेन्ना मजा येता। गोड तिखसाण आंबट, इल्लें कोथमीर, ओली कोथमीर घातला, मिक्स करून घेता। चडूय पिसवडपाचें न्हू, मातशें हलकें मिक्स करून घेवप। पळय पळोवपाकूच इतलें सुंदर आनी फूल ऑफ विटामीन, भरपूर विटामीन मेळटले हांगासर। स्कीन ग्लो करपाक, फूड डायजेस्ट जावपाक घे म्हणून आहा। एकदम अप्रतिम लेवलाचें सॅलड आहा। आणि व्हिडिओ शेअर करपाक विसरनाकात। मेळ्या दुसरे व्हिडिओन, तेन्ना पर्यंत तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं।